वीक्षक बंधूंक पुराय नमस्कार दितास. आम्ही आज मेळ्ळ्याचे आमगेले भास आमची गेले कोंकणी भास हाजी विशयारी थोडे माहिती आम्ही चर्चा करूया. अंतू आम्ही कोंकणी शिकूया म्हणून गेला. कोंकणी आमची गेले भास आमगेले घरा उलोवची भास आमकां सगळ्यांकय ती भास गोत्तस उलोवच्याक. आमगेले आवसून शिकयल भास तशी आमी माय भास म्हणटाची, आवय भास म्हणटाची. ते भाशे वटूची आमी चेडवां व्हड जाताची शाळेक स्कुला वताची. स्कुला वतना आमकां सुरवेक मेळचे शिकच्या भास कन्नड की इंग्लीश की आसता. ही भास शिकता वताचे आनी ही आमगेली माय भास न्ही. त्या विचार बारी प्रामुख्य आसता. ही आमगेली शिकिल्ली भास. हातूंत आमी बरयताची, हातूंतले व्याकरण गोत्त आसता आमकां. हातूंत आमी एस्से बरोवच्याक तयार आसताची. हातूंत काणी बरोवच्याक की साहित्य करच्याक समेत आमकां ताकत आसता. जाल्यार आमगेली माय भास खंय आसा म्हणलें विचारू आमी आज थोडेची ते चर्चा करुया. माय भाशे विशयारी आमगेलें स्थानमान कशें आसा. आतां एक नामपद कसं जालें म्हणल्यार आमी धाराळ विवरशात. क्रियापद कसं जालें, संधी कसं जालें कन्नडांत, तशी हिंदींत, तशी इंग्लिशांत नवन वर्ब असले सगळे विशय बेसीक ग्रामर की सेंटेन्स स्ट्रक्चर की पूरा आमकां सांगूं येता. तेच नमूने आमकां हे कोंकणी आमगेले मातृभाशे विशयारी तितलें ज्ञान आमकां आसता की खंडीत ना. एक कारणाक आमी तें आमगेलें शिकवणे स्थानार आमी शिकून आसनीच. आमी उलोवन कितलें आमकां ज्ञान मेळ्ळां तें मात्र आमगेलां आसचें. आज आमी खुशी पावया हे यूथ ऑफ GSP चॅनला द्वारे आमकां एक सगळ्यांक वट्ट मेळ. आमगेले कोंकणीचे आमकां गोत्त आशिल्लें कोंकणीचें तें कशें आसा आनी ताका एक रूप दिवन ताका कशें आतां कन्नड, इंग्लीश, हिंदी पुरा आमगेले स्कुलांत आमी शिकल्याची तेच रूप दिवन ताका चर्चा करूं जाता की असले एक प्रयत्न आमी करता आसाची. तुमकां परत एक फावटी हांव सुस्वागत म्हणटा आसा. आज आमी बारे मुळा दाखून प्रारंभ करुया. एक आमगेले अंगांग पळयतना आमकां सगळ्यांक सुरवेक मुखार येवचे हात. हात स्लायड्स केले हाताचे. हाताचे स्लायड चित्र येतवा तें न्ही. आं पळया तुमगेले मुखार एक हात दाखयला. आतां हातांत पळयतना आमकां एक थोडे विशय ताजे अवयव ह्या पुरा आमकां दिसता आसा. सुरवेक दिसचें बोट, 5 बोट आसा. हे 5 बोटाक कशी आमी आपयता आसाची
कशाची नावं सगळी थोडे प्रयत्न करा. आता हांगा तुमकां मॅसेज दिवचेक सौकर्य आसा. तुमगेले मॅसेजा ಮೂಲಕ हे बोट्टाक नांव कसलें तुमकां ಗೊತ್ತ आशिल्ली तशी एक तुम्ही बरोवन पेटया. आमी ताजे वटूची हे विचार चर्च करता वचा. मनशाले हात म्हणटना कितली केवळा हांव धरले म्हणटा. धरले म्हणटा खंयच्यान धरले म्हणून ना. हांव आपळे हांव धरले आनी असल हांव खेळ्ळें असल पुरा विशय उलयतना आमी खंयचे अंगांनी म्हणून म्हणाची. त्या म्हळ्यार आमकां तितले तो परिचय आसचे अंग ते हात जावन आसता. ह्या हाताच्या विशयारीची आमी चर्च करीत आमगेले भाशेचे विचाराकय येवया. थोडे व्याकरणाकय आमी पावच्याक जाता. आतां बोट पळयतना कोणें तुमगेले ಗೊತ್ತ आशिल्ली तशी हे बोट्टाचे 5 बोट्टाची नांव मॅसेजा ಮೂಲಕ तुमी धाड दिवेत. आमगेले हातांत एक मदे एक जाग आसा. हाका आमकां कन्नडान निमगेल्यार सगळ्यांक ಗೊತ್ತ आसा. अंगय म्हणटाची. इंग्लिशान निमगेल्यार ಗೊತ್ತ आसा. पाम म्हणटाची. कोंकणीनी कसं म्हणटाची. कोंकणीनी ह्या भागाक कसाल म्हणटाची. बोट्टा मध्य आसची जाग. आमी तीर्थ पिवच्याकी काणीक घेवच्याकी कोणें दिलेलें दान घेवच्याकी भारी प्रमुख एक जाग आसता. ताका कसं म्हणटाची. सगळे थोडे प्रयत्न करून आमकां एक मॅसेजा ಮೂಲಕ हे तुमी पेटयता राबा. आतां आमी मुखारी पळयला रे. हात म्हणटना हे बोट्टाक इंग्लिशांनी आमकां ಗೊತ್ತ आसा. हाका थंब म्हणटाची. हाका इंडेक्स फिंगर म्हणटाची. आनी हाका मिड फिंगर म्हणटाची. हाका रिंग फिंगर म्हणटाची. हाका लिटल फिंगर म्हणटाची. हे सगळे आमगेले चेडवांक ಗೊತ್ತ आसता. कन्नडान निमगेल्यार तांकां ಗೊತ್ತ आसता. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು घालचें म्हूण म्हणटा आमी. आमी चेड ಗೊತ್ತ नासल्यार आमी आतां तेच सांगता कोंकणी ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು. आनी हें ತೋರ್ ಬೆರಳು ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಕಿರು ಬೆರಳು विंगड भाशेंत आमकां आमी थोरो आसाची. आतां कोंकणीन ताका कशी म्हूण येता. आमकां मॅसेज आयला प्रभा पी नायक हाता पावलो म्हणटा. हाता पावलो हाता पावलो म्हणटा. तुमी कन्नडाची घेया अंगई म्हणाल कशी म्हणलें कय्या अडी अंगई कय्या अडी अंगई म्हणून जाता. तशी इंग्लिशांत एक ताका विशेष शब्द आसा पाम म्हणून. आतां आमगेले हाजेर पळोवचें आसल्यार ताका कसा म्हूण येता. आनी ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न करा. आतां बोट्टाक कशी म्हूण येता म्हणून आमी पळया. हें हाका आमी उंगुश्टे बोट म्हणटाची. उंगुश्टा उंगुश्टा बोट म्हणचे. अंगूट म्हणटाची आमगेले अंतू शुद्ध कोंकणी जाल्यार अंगूट म्हणटाची. आमी उंगुश्ट संस्कृता लागींची आमी सांगताची. तशी हाका हे तर्जनी तर्जनी म्हणून तर्जनी बोट. आनी हे मध्य बोट मध्येची. आनी हे मध्य जाताची मुद्दे बोट मुद्दी मुद्द्याची बोट म्हळ्यार हे मुद्दे बोट. आनी अखेरच्या बोटाक आमी करंगळी बोट म्हणटाची. करंगळी बोट आमी सान बोट म्हणटाची तितलेच. करंगळी म्हणून ताजें एक शुद्ध नांव. अशी 5 बोट्टाक 5 नांव
आमी कोंकणींतूय आसा आनी ते नांव आमकां परिचय ना आनी चेडा वता आमी स्कुला शिकिल्ले भाशेक बदल करून सांगचें चान्स चड आसत इत्या म्हळ्यार कोंकणींत आमकां औपचारीक जावन शिकवण घेन तिलमिती असल एक आमगेला एक उणेपण दिसता आमगेल्या भाशेंत एक आमगेल्या अंगांगाची ताजें नांव आमकां आजी आमगेले भाशे उलयतना आमी विंगड भाशेचे ते उशीण घेतिल्ले वरी घेवन आमी उलयता आसाची मुखारी आनी एक तुमकां विशय आतां प्रयत्न केला थोड्यांनी हे किरंगल भाट म्हणून विजया प्रभू हांणी समजावन सांगला ह्या भट्टाक आनी उंगुश्टे बोटय कोण की सांगला तें नारायण पै हांणी सम उत्तर सांगला सान बोट म्हणला मुद्दे बोट म्हणला आनी हत्ता पावलो हांव तुमकां सांगलें अशीच तुमी मुखारसून घाला बारी लायकीन थोड्यांनी समजल्लें उत्तर दिलां आनीकय तुमी प्रयत्न करता राबा आमी मुखार वचा आतां तळहातू त्या आमी ती ताळवत म्हणटाची ताळहात ताळवत ताळवती अशी पुरा आमी उलयतना हे प्रयोग करताची अंगैक आमी तळहात म्हणून एक बरोवपाचें शुद्ध रूप तें मागीर आमी अर्जंटार उलयतना तळवत ताळवती अशी पुरा म्हणटाची हाजी नंतर आमी पळया आतां पाम म्हणल्यार अंगय म्हणल्यार तळहात इतलें आमकां कळ्ळें आतां मुखारी आमगेल्या बोट्टांत हांगा एक भाग दिसता आनी हे वाड्डील तशेची आमी तें काण उड्डयताची हाका कसो म्हणटाची नेल्स म्हणटा इंग्लिशांनी उगुरू म्हणटाची हाका आमी कसो म्हणटाची कोंकणी भाशेंत कसो म्हणटा तुमगेले मॅसेज पेटयता राबा हाका आमी नांगकूट म्हणटाची नाकूट बरयतना नाकूट म्हणून बरोवचे पद्दती नांगकूट आमी आमगेले एक उपभाशेंत तशी आमी प्रयोग करताचे नांगकूट अशीच मुखार गेल्यार आमी आतां इतलें आमी सरयलें हे भाग पुरा चडते आमी आतां उलोवन जाल्लें हाजी मुळा वचा आमी हांगा एक गांठी आसा गांठी आमी बारी सामान्य आमगेल्या भाशेंत म्हणटाची हाता गांठी म्हणून हाता गांठेर बॉल पडलें अशी क्रिकेटांनी खेळतना वो हांगा एक गांठ आसा कन्नडांनी हाका मणिगंटू म्हणटाची मणिगंटू आमगेल्या भाशेन कसो म्हणटा आसा आमगेल्या भाशेनी कशी म्हण ताका आतां विनया प्रभुनी नांगकोट उत्तर दिला आनी देवानंदन हांणी एक सम उत्तर दिला नांगकोट म्हणून मस्त जनांनी आमकां समजल्लें एक जवाब दिला आतां हांव निमगेता तुमगेला हे गंटेक नांव कसलें इंग्लिशांनी रिस्ट म्हणटा रिस्ट वॉच बंदूचे क्रम वयलो आमगेले दाव हत्ताचे रिस्टाक बांदचे तशे हे एक गंटेक आमी हत्ता गांठी म्हणून वंदना नायक हांणी वंदिता नायक हांणी सांगला आतां हाज्या पशी लायक एक शुद्ध रुपाचे शब्द आसल्यार कोणें प्रयत्न करा हत्ता गांठी वय जाल्यार एक ताका मणिगंटू म्हणून एक कन्नडाक समजावन आमगेल्यान एक प्रयोग आसता तशीच ते
बहुशः आमकां तितलें परिचय ना. मनगट म्हणटा मनगट मनगट हत्ता गांठीक मनगट म्हणून अशी एक शुद्ध रुपारी तशी सांगताची. आतां आनी मुखार गेल्यार आमी आमकां हे भाग मेळटा हांगा. हंगे एक गांठ आसा. हे गांठेन आमकां अशी मडचूक आनी येता हात. हे एक भाग आसा आनी तशीच हांगा दाखोवन हांगा थंय एक भाग आसा. दोनी भागारी सगळो हात एक दिगायन एक रचन आसा. हक्क कसल म्हणयात अरविंद कामत हांणी सांगला या आतां देवानंदन बैंदोर हांणी हत्तारट्टो म्हणटा आसाची. हत्तारट्टो हे इतलो भाग हांगा दाखोवन हांगा थंय हत्तारट्टो वय नवा वय हक्का हत्तारट्टो म्हणटाचे आमी. आमगेले कन्नड भाशेंतूय हाका एक नांव आसा तें मोणकೈ म्हणून येता. आनी कय्य तोळू म्हणटा आमी हांगा इतले कय्य तोळू. कय्य तोळू इंग्लिशांत ताका आर्म म्हणचे आमी आर्म आर्म. आतां हें हांगा एक मोडच्याक जेता आमगेलो हात मडचुच्याक हे भागाक कसल म्हणटाची. ह्या भागाक आतां हत्तारट्ट्या मध्यंतू आमकां मडचुच्या जावची एक गांठ आसा. हाका कसल म्हणटाची प्रयत्न करा. ह्या भागाक हाका कन्नडांत मोणकೈ म्हणटाची. सम उत्तर येतास अंजनाशणे अन्ने समजलेले ಕೊಂಪೋರು म्हणला ಕೊಂಪೋರು. ಕೊಂಪೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ उत्तरಕ್ಕ ಕೊಂಪೋರು समजल्ले उत्तर. तशीची स्पेलिंग CO म्हणून बरयला आनी ते वेळेस कृष्ण चैतन्य प्रभू आनी प्रकाश विठ्ठल प्रभू हांणी हत्ता गांठी म्हणून बरयला. वापस पद्मा भट ಕೊಂಪೋರು म्हणून बरयला. लायक उत्तर दिला. हे आत्ताचे चेडवांक हे शब्द पुरा कितले परिचय आसा तांकां परिचय नासल्यार आमी सांगून दिवचे काम आमी कोरका. इतल्या म्हळ्यार तांणी स्कुलांत हे भास शिकता नाच त्या खातीर. तांकां कन्नडांत गोत्त आसता इंग्लिशाक गोत्त आसता हिंदी गोत्त आसता. आमगेल्या भाशेंत तेचे विशय गोत्त आसना. हे एक स्थिती आमी परत परत उडगास करुया. आमगेल्या चेडवांक अवकाश आसतना पुराय कोंकणी शिकच्याक आतां पुरा स्कुलांत ते फॅसिलिटी आसा. असले तुमी उपयोग कोरका म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक एक आमंत्रण दिता आसा. आनी मुखारी आतां हांगा पावया आमी. हांगा हे भाग आमी पाल्लकी आनी व्हरतना हे शब्द येता. कसल हे हांगाक एक शब्द आसा सांगया पळया. ह्या भागाक कन्नडांनी भूज म्हणटाची. आमी चेडते तेच शब्द घालता आसाची जाल्यार ताका कोंकणीची बारी चंद एक शब्द आसा हांगा ह्या भागाक. खांदो शोल्डर खांदो मस्त जनांनी हे घालता आसाची. गोविंदराय प्रभू आनी मस्त लोक घालता आसाची खांदो म्हणून. पूर्णिमा शेणै आनी युवी किणै आनी पद्मा भट हांणी भूज म्हूण म्हणला. वय ते वे प्रयोग आसा आमी करता आसाची जाल्यार आमगेले शुद्ध भास उलोवचे आसल्यार आमी ते खांदो म्हूण येता. खांद मारचें म्हणटा आमी पल्लकी व्हरतना देवाल पल्लकी व्हरतना खांद मारचें म्हूण. आतां आनी एक भाग आमकां हांगा हांगा हे खांद्या पशी हे एक हांगा गॅप आसा. गॅप आर्म पीट म्हणटाची इंग्लिशांत आर्म पीट. आर्म पीट हाका आमी कशी म्हणटाची. हे आमगेले कन्नड भाशे जाल्यार कंकुळ म्हणटा कंकुळ. आतां
थोड्याने घाल्ली विषय वैशाली प्रभू हांनी खाक्के म्हणला गोविंदराय प्रभू खक्को म्हणला त्यांनी करेक्ट हे दोन्ही खाक्के म्हणून आर्मपिटाक आम्ही उपयोग करताची खाक्के म्हणून खाक्के आणि खाक्को म्हणल्यार ते सिंग्युलर जावन आम्ही उपयोग करताचे खाक्को म्हणटा ते पुल्लिंग जाता पुरुषलिंग जाता मस्त लोकांनी पीटर डिसोजा हन्नी गल्ला खाकी म्हणून गल्ला विद्या शेणै आणि मोहनदास पै आणि मस्त लोकांनी खाक्को म्हणून सम उत्तर दिला पौर्णिमा शेणै हांणी पुराय आता इतले विषय आमी आतांचे विचारारी पळयले आता मुखारी आमी थोड्याचे भाशेचे बगलेन उलोवच्या सुरू करूया आता स्लाइड नंबर 3 नाही 4 स्लाइड नंबर 4 5 आतांचे विशय आता आमी पळया आता तुमकां थंय हात म्हणटना आमकां हाताक आता हात म्हणले विशयारीची आमी मुखार वच्या पळया हात आनी क सेरसून हाताक जाता हात आनी क हे सेरसून हात आमी कै घे म्हूण केल्यार टू द हँड म्हूण केल्यार आमी हाताक म्हणटाचे हात आनी क सेरसून हे एक रचना आमगेले जाला म्हळ्यार दोन्ही विचार येतंगा हात आनी एक अर्थुनातील एक अक्षर क म्हळ्यार ताका सेर्शिताचे हे अर्थुनातिले एक भाग आमी नामपदाक सेर्शिताची ताका आमी अव्यय म्हणचे अव्यय आमगेले कन्नड भाशेन जाल्यार इंग्लिशा जाल्यार ताका सफिक्स की प्रेफिक्स अशें म्हणटाचे आतां हांगा आमी कोंकणींत हाका समजल्लो शब्द कूस म्हणून कूस प्रत्ययाक आमी कूस म्हणून म्हणटाचे आतां वापस 6 नंबर पळया हाता आनी क जावन हाताक जाला आमी अशी उलयतना हात म्हणचे थंय आतां हाता जाला हाता आनी क म्हळ्यार क सेर्सूचे फुडें हात आमी स्वल्प ताका एक विंगड रूप दिवन सेर्शिताचे त्या विशयी आमी पळयता आसचे हाताक आनी क जाल्यार हाताक जाल्ले अशीच आमी विंगड जोडसूं येता आतां नेक्स्ट स्लाइड 7 पळया ताणें हाताक तेल लायलें अशें म्हण येता एक वाक्य तशें येता ताणें हाताक तेल लायलें नेक्स्ट स्लाइड आतां अशीच मुखार पळया हातांत ताणें हातांत पेन धरलें म्हणून आमी म्हणटाचे हातांत म्हणटना खंयचे एक कूस जे प्रत्यय मेळटा म्हणून पळया मुखारी नेक्स्ट स्लाइड पळया हाता आनी अंत हातांत जाता हातांत अशी आमी तुमी थोडे आतां दोन्ही तुमकां हाताक आनी हातांत दाखयलें तुमी थोडे घाल्या पळया तुमगेल्या मॅसेजांत अशीच विंगड एक प्रत्यय जोडण करून थोडे प्रयत्न करा आतां हाताक सांगलें आमी हातांत सांगलें आनी मुखारी हाताक खंयची पुरा प्रत्यय लागो येता एक प्रयत्न करा हाताक हातांत तशीच विंगड प्रयत्न करा हाताक हात म्हणलेलें एक मूळ रुपाचे पदाक तुमी विंगड एक हातारी म्हणून घालाय हातारी म्हणून आनी
देवानंद बैंदूर हांणी हतारी म्हणून घाला. हताचे म्हणून घाला. हताचे हताचे हतारी. आणि प्रयत्न करा. थोडे प्रयत्न करूयात तुम्ही. आणि काय असं हतांत हताक हतारी हताचे. लागी लागी आयली. आणि एक दोन तीन तुम्ही प्रयत्न करूयात. तितले आमगेले प्रत्यय विंगड भाशेवरी आमगेल्यांत असं हताचे हतान हतान म्हणून घाला. हतान हतान हतांतू हतांतू पाय नाका सद्याक हात पुरो पांयाक पुरो घाला. पांय मागीर वच्चा. आतां हत्तान हत्तानी हत्ताक हात दिया. त्या पुरा मागीर विशय उलया. आतां आमी बरे एक प्रत्यय लागोवचे पळया. विद्याशेणे हांणी हत्तांत बरयला. आनी हत्ताक अर्चना राव. आनी मागीर एक मलयाळमान आसा हत्ता मूळ म्हणून बरयला. आमकां तें आतां नाका. आमी हात म्हणल्याक प्रत्यय लागोवचे मात्र उलया. हतांत हता भितर तेवय नाका. हत्ता पशी अशीचे. आतां नेक्स्ट स्लायड गेले पळया आमी. पळया आतां आमी येत दोळताय उलयले एक व्हड ग्रामर पॉयंट. आमी ते सांगता म्हळ्यार आमी उलोवच्यांतूच उलोवचे भितर ग्रामर आसा. कांय व्हड सपरेट कांय बारीक फिलॉसॉफी न्हय तें. पळया आमी आतां येत दोळताय कसं केलेलें. एक पद घेतलें. एक भाग. आतां आमी हातू 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 म्हणून सुमार वेळा हत्ता विशय उरले. ते प्रकृती जाता. प्रकृती प्रकृतीक आमी प्रत्यय जोडण करून पद जाल्ले. पद पद म्हळ्यार आमी लॅक्सिम्स तेजे वर्ड म्हूण येता. आमगेले कोंकणी भाशेंत आमी उतर म्हणटा. उतर उतर म्हूण येता. शब्द म्हूण येता. हें एक मूळ रुपार आसचें प्रकृती म्हळ्यार आतां हात म्हणले विशय. ताका क की चे की न की पुराय आमी घालचे प्रत्यय. ते घालून आमकां मेळटा एक पदरूप मेळटा. पदरूप मेळटा. हें एक मूळ खंयचेय भाशेंत मुळांनी एक ज्ञान म्हणल्यार प्रकृती प्रत्यय आनी पद. आमगेले कोंकणींत कशी कन्नडांत इंग्लिशांत पुराय आसा की तेच नमनेर आमी तें एक रचना करताची. हें रचना करतना आमी आनी मुखार आतां कितले रचना स्थळ जाता तुमी पुराय घाल्लें. चेट ते पुरा कवर जाल्ला. त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक एक धन्यवाद सांगता आसा. म्हळ्यार तुमी बारी एक उमेदेर भाग घेता आसाची. आनी आमी आमगेले कोंकणी रचना आमीच सोदून काडटा आसाची. ग्रामर पुरो आमगेले भितर चर्चेंत. अशी मुखार वचा. बारीक खुशी विशय. आतां आनी एक विशय मुखारची स्लायड. आनी एक विशय पळया आमी. पळया आतां ते हातू 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 म्हणटा आमी. समाची रूप म्हळ्यार हात म्हणून. तूं म्हणून आमी आमगेले एक आमची गेले भास आसा पळया. आमची गेले एक भाशेच्या रुपांत हें पुराय हातू पायू रामू अशी पुरा आमी स्वर अक्षरांनी अंत्य करता शब्दांक. स्वर अंत्य हें एक आमगेले भाशेचे भारी विशेश. आमची गेले रुपाची भास आसता कोंकणी तान. विंगड रूप कोंकणींत अशी ना. ते पुरा व्यंजन एंडींग. आतां हात बरोवचे ना. हात आतां गोंयांत स्टँडर्ड कोंकणी पुराय हात म्हूण बरोवचे. आतां हात आशिल्ले आमी प्रत्यय जोडण करतना कसो केला पळय तें.
हाता म्हूण केला हाता तशी खंयचेय प्रत्यय घालतना ते मूळ प्रकृतीक थोडे बदलावण करतात. या बदलावण केलेल्याक आमी सामान्य रूप म्हणटाचे. सामान्य रूप एक नाम प्रत्यय घेवचे फुडें ताचे रूप बदलून घेता हे विचार आमी उडगासका. ते रूप बदल करून ताका आमी लागोवचे हें कूस लागोवचे. आतां मुखार वचचे आमी. आतां तुमी आमी पुरो तावळ देखून उलयता आसची च की ग की कसं लागोवचें म्हणून पळय कितले नमुनेरी लागोवचें जाता थंय तुमी पळयता आसची स्लायडार. एक 8 नमुना आमी गुर्त घालून घेवया. 8 नमुने. एक हातांनी इंग्लिशांत तो कय्यू हाका आमी प्रथम विभक्ती म्हणटाची. रामनु अशें पुरो येता. गिडवू आमी हातान. आतां हात म्हळ्यार एक नपुंसकलिंग ताका हातान म्हणटा आमी. दोन्ही विभक्ती हाताक तुमी पुरो हें सांगलां तुमगेल्या मॅसेजांत पुरो हाताक. हाताक म्हळ्यार कय्यन्नू हें एक विशय हांव तुमकां वापस मुखार उलोवया. हातांनी कयिंद कयिंद इंग्लिशांत इतलें होलीक जायना. तुमकां एक अभिप्राय मेळचे खातीर मात्र हांव तें घालां. इंग्लिशांत तूं बाय फ्रॉम ते पुरो उपयोग करून हे अर्थ हाडचे आमी विभक्तीचे. आतां तिन्नीचे हातांनी. आतां चारीचे पळया तुमकां आश्चर्य जायत वपास हाताक म्हूण आसा. हें एक कोंकणींतले विशेश. कोंकणींत हें विशेश कसो म्हळ्यार तुमकां दोन विभक्ती एक रुपार येता. तशी ह्या कोंकणी लोकांन कन्नड उलयतना केलो वेळा जोक जाता. ಅವನಿಗೆ ಕರಿಯ म्हणटा आमी थोडे फावटी. ಅವ ನನ್ನು ಕರಿ म्हणचे बदलाक ಅವನಿಗೆ करी म्हणटा. इत्या म्हळ्यार हाका दोन्ही कय आमगेले कोंकणी भितर एक आसची प्रत्यय ताका आपय म्हूण. एकलो कन्नड पडीत तमाश करतालो ಅವನಿಗೆ ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವನು ದನವ म्हणून अशी. म्हळ्यार आमकां ते दोन्ही विभक्ती एका प्रकाराने आमी घेताची. अन्नू आनी इगे हे दोन्ही कय आमगेल्यांत प्रत्यय एकाची. कितले की भाशेंत हे विभक्ती प्रत्यय अळून गेला. उपयोग करून गेला अळून वता. प्रत्यय नातिलेची उलोवचें संप्रदाय कितले की भाशेंत आयला. आमगेले कोंकणींत थोडेच पुरो अळून गेला. हें एक उदाहरण. तशी आमी पंचाची विभक्ती कय्य देसाईंद म्हणून आमी तुमी स्कुला पुरो आमी शिकल्याची. तें आमी हाता निमित्त न्ही सोडता आमी एका कळा हातामिती म्हण हातामिती म्हणटा अशी. आनी मुखार गेल्यार आमी कोण की गल्ला हत्ता निमित्त म्हणून. आनी पवित्रा प्रभाकर शेणे हांणी हत्ता निमित्त एक पर्टिक्युलर जावन तांणी वेंचून तें सांगलां बारीक कुशेल्लें. आनी हाजे नंतर हताचें हें षष्टी विभक्ती भारी आमी चड उपयोग करताची. कय्या ಅವನ ಅವಳ अशें पुरो येता. आनी सत्ताचे विभक्ती ಅವನಲ್ಲಿ आमकां ಗೊತ್ತसी. हत्तांत न्हय जाता गेल्यार हत्तार घाल्लें हांवें म्हणटा आमी तेवें म्हणटा. हत्तांत दिल्लें
नेजा हत्तार गल्ले ये दोन्ही प्रयोग सप्तमी विभक्तिक म्हणता अनेक संबोधना विभक्ती म्हळ्यार तें आमी संबोधन करचें ए हत्ता आतां हत्ता जीव आसल्यार आमी हत्ताक लागी उलोवचें आसल्यार ए हत्ता म्हूण म्हणया तशी तें एक नमुन्याचें विभक्ती आतां इतले भितर आमगेलो एक व्हड पाठ सरलो तें कशें जालें तें विभक्ती रूप पुराय आमी बरे तरांनी तुमकां गोत्त आसा हे विशय त्या खातीर तुमी मॅसेजांत पुरो समा घाल्ला हें आमी एक निर्दिश्ट रूपारी रूप दिवन उलयला शिवाय हाजी हे विशय आमगेले भितरी आसा आमी विभक्तीचे पुरा रूप उपयोग करताची आनी ते 7 विभक्ती रूप तुमकां कन्नड इंग्लिशा ಒಟ್ಟು ಹೋಲಿಕ್ಕೂರು आमी चंदा इरते आस म्हूण कळ्ळें आतां ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वचचें आमी थोड्यांनी तावळी घाल्लें असल शब्द पुरो आतां तुमकां स्लायडा दिसता हें आतां हाताक आमी कांय लागयनाची हाताक प्रत्यय व्हरून लागयनाची हाता ओटूच अनेक शब्द घालतात बारीक गम्मत कसा म्हळ्यार हे शब्द घाल्ले कुडले हे दोन्ही शब्दाचे अर्थ सोडून विंगड एक अर्थ येता इंग्लिशा तुमकां हे मस्त परिचय आसा पुरो गिव अप म्हणटा गिवाचे अर्थ ना अप्पाचे अर्थ विंगड एक अर्थ ताका ಒಟ್ಟು जावन विंगड अर्थ तशीच आमगेले भाशेंतूय तें रूप आसा हांव थोडे ते लिस्ट घाला आत्ताचे सुमार दिसता तुमी आनीकय हाका घाल्ला रे तुमकांच एक आश्चर्य जावचें पुरो एक भास म्हळ्यार कितले रितीर तें शब्द संपत्त वाडत वता म्हूण आमी वाडयले आमगेले जिबेनी आमगेले भास आमी वाडयला आनी तें उलयतना प्रयोग जायन जाल्यार तें कालांतरान आमगेले आतां दाखून निसरता आमगेले जिबे दाखून निसरून वता बरयल्यार व्हरता त्या खातीर बरप कोंकणी बरप आमी वाडोवका कोंकणी बरप वाडोवका जाल्यार कोंकणी भास शिकूंक येता अशी औपचारीक स्थितीनी स्कुलांतू कॉलेजांतू युनिवर्सिटींतू कोंकणी शिकनातल्यार आमगेले मध्य कोंकणी ಸ್ವಲ್ಪ जनरेशन नंतर तें ऑलमोस्ट 0 जावचे चान्स चड आसा ह्या खातीर आमी असल एक माध्यमारी असल एक संस्थेन पुरा हें उमेद घेवन करचें हें पुरा आमकां सगळ्यांकय प्रयोजन आसा म्हूण आमी एक मना घेवंक आतां आमी पळयलें हाताक हात सोडून अनेक शब्द घालचे पळय हात दी दोन्हीकय आमकां अर्थ स्पश्ट आसा हात म्हळ्यार हें दिवचें म्हळ्यार अनेकल्याक दिवचें आतां हें दोन्ही घालतना विंगड अर्थ आयलो हात दिवचें म्हळ्यार कशें जालें मोस करचें म्हूण ताण हात दिलो माराय म्हाका म्हणटा दोन्हीचे अर्थ सोडून एक विरुद्ध अर्थ येता हाका आमी इंग्लिशांत फ्रेसस तुमकां बारी स्कुलांत आनी सगळे आमी शिकल्याचे कन्नडांतूय आमकां कೈ ಕೊಡುವುದು हाका आमी कೈ ಕೊಡುವುದು म्हणटा तेचे अर्थ खंयचे भाशेंत तेचे अर्थ दिता हें कೈ ಕೊಡುವುದು हें पळयतना आमकां असले प्रयोग कितले आमगेले मलगड्यान करून दवरला पळय आतां हात धरी हात धरचेक आमकां अन्याकल्याला हात अशी धरचे म्हण जाल्यार हाजे ಒಟ್ಟು अर्थ हात ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸು ಕನ್ನಡಂತ ಪುರ ಬಾರಿ आमी कविता कवन पुराय काव्य ಅಂತ पुराय हें येता हात धरचें म्हळ्यार एकल्याक
उपकार करून ताका वयर हाडच्यो वयर हाड तो फोंडा आशिल्लो पुरो ताका वयर हाडचें म्हणून अशें आतां असल प्रयोग तुमी ते पळयता आसची ताजे अर्थ तुमी थोडे तुमगेल्या मॅसेजांत घालात आतां आमी जोडसून घाला आनी असं हात घाली म्हण हाजे अर्थ कसो येता हात जोडशी म्हळ्यार कसो अर्थ तुमी घालता रब्यत हात उबारलो पळय हात उबारलो आमगेल्या पट्टेंत आसा आनी गोविंदराय प्रभू मामान घाला हाजे अर्थ कसो जालें म्हण तुमी सांग हात उबारलो वय हात उबारलो म्हळ्यार एक वाक्यांत तें घालयात तुमी नेज हाजे अर्थ तुमकां कसो म्हूण समजता हात दिल्लो आमी उलयलें हात दी म्हणून हात सोडलो पळया तें आतां आमगेल्या पट्टयेंत ना हात सोडलो अशी तुमगेल्या मध्येंत असलें म्हाका दिसता कितलीकी विशय तुमकां हांव थंय बरयल्या पळय मस्त चड गोत्त आसता मोस म्हूण घाला मोस हात दिल्लो म्हळ्यार मोस करेक्ट तें आमगेले श्वेता सुदा पै हांनी घाला नवनीत शेणै हांनी पेट्ट मारच्याक म्हणटा हात येवा आनी हात सोडला म्हणून गोविंदराय प्रभू मामान म्हणला हात उबारलो तन्नेची अनेक शब्द दिला आतां आमी आमगेले पट्टयेंतले तुमी ताका एक अर्थ दिया हात येना म्हणटा हात येना म्हळ्यार कसो अर्थ हात दिल्लो हेल्प केल्लें हात दिल्लो हेल्प केल्लें म्हणूय अर्थ जाता म्हणटा तसोची विद्या शेणै आनी पूर्णिमा शेणै म्हणटाची हात उबारलो म्हळ्यार म्हाका गोतना म्हणून अशें करचें कांय वतना म्हाका म्हणून तें एक अर्थ आसा जाल्यार अशी हात उबारलो म्हळ्यार आमी अशी शरण म्हणून कांय ना हात उबारचे म्हळ्यार म्हाका जायना सरेंडर म्हणून तशी तें जाता आनी मुखार थंय थोडे आमगेले पट्टे दाखोवन तुमी पळोवन ताजे अर्थ पेटोवन दिया बारी चंद चंद अर्थ येता हात उबारलो म्हळ्यार हात उबारलो म्हळ्यार अशी जाता पेट्ट मारच्याक म्हणून तें आसा तें एक अर्थ आसा तें डायरेक्ट अर्थ आतां आमी उलोवचें कशें लागो तसो विंगड अर्थ दिवका आमकां दिसचे अर्थ न्हय थंय दिसनातील अर्थ आसल्यार तें मात्र पदबंद जाता दोनी शब्द विंगड विंगड अर्थाचे ಒಟ್ಟು येतना ते दोन्हीचे अर्थ नातिले अनेक नवो अर्थ येवका अशी प्रयत्न करा हात दिल्लो म्हळ्यार वर्क कोरून दिनी म्हणून हात दिल्ले म्हणून वय तें जाता कोणकी सांगता हांव तुका तें पर कोरून दिता मारय तो पर कोरून दिला तेन्ना आमी कसो म्हणटा हो हात दिलो रे म्हणून हात सोडलो म्हळ्यार रक्षण दिनी म्हणून अर्थ जाता म्हणून श्वेता सुदा पै हांणी म्हणटा वय बारी मस्त प्रयत्न करताची पुराय मॅसेज घालता आसाची नॉट इन ए हेल्पिंग मोड हात दिना म्हणल्यार हात दिना म्हळ्यार तें अनेक अर्थ हात थंय आमी जोडसूचे म्हणून एक घाला शब्द हात जोडसूचे म्हळ्यार हेल्प करचें सुमार जनांनी ಒಟ್ಟು जावन हात जोडसून सहकार करचें हे विशय थंय आमकां आनीकय मुखार पळया तुमी मागीर एक चंद चंद हें आसा फ्रेसस पदबंद आसा थंय तुमी प्रयत्न करा हात सोडलो म्हळ्यार हेल्प केल्लें वय हात मागशी म्हळ्यार दिनातलो करेक्ट हात मागशी तेगेलो हात मागशी हात गुड्डो म्हणटा तेगेलो हात गुड्ड मारय
म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कंजूस अशी हेवे अर्थ येता आनी काही तुम्ही मुखार गेल्यार पळया हातांतल्यान ಸ್ವಲ್ಪ एक प्रयोग येता आमकां हातांतल्यान आनी हात धुवन आपोडचे हात धुवन आपोडका म्हळ्यार हात धुवन आपोडका म्हळ्यार तें आमी खंयची वस्तू आपडता पळय तें बारी सुंदर आसा आनी शुद्ध आसा म्हणून अर्थ जाता हात धुवन आपोडका म्हण अशी येताच न्हय कट आनी एक हात लासून घेवचे हे एक प्रयोग आमगेले मध्य आसा हात लासून घेवचे हात लासून घेवचे म्हळ्यार नश्ट करून घेवचे हात लासून घेवचे म्हळ्यार नश्ट करून घेतले म्हण अशी पुराय हाता मुळांत हें एक हाता मुळांत काम करचें असल प्रयोगाक पुराय आमी पदबंद म्हणटात पदबंद आनी मुखार आमी नेक्स्ट स्लायड एक आतां आमकां पदबंद म्हळ्यार कसो म्हणून आनी एक व्याकरण अंश शिकले पळय आमी हेजी आमी तुमी सगळीं मेळ न्हू आनी एक विशय फ्रेसस म्हळ्यार कसो जालें 2-3 शब्द ಒಟ್ಟು घालून एक पदसमूह केल्यार ताका विंगडच अर्थ आयलो तर त्या पदसमूहाक आमी पदबंद हाका वाक्यांश म्हणूय म्हणटात वाक्यांश म्हणटात अशे आमी अनेक विचारो अनेक ग्रामर विशयाची शिकलीं मुखार स्लायड पण एक भाशेंत थोडे भास म्हळ्यार कितली वाडल्या म्हळ्यार असले शब्द मागीर चड मेळटा आतां कोंकणींत आमकां मेळनातल्या रे कन्नडांत पळय कೈ मिलायसु आमगे कोंकणींत प्रयोग ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅವನದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ म्हणटा आमगेल्या भाशेंत ते प्रयोग ना अभयहस्त म्हळ्यार ताका एक सेक्युर्ड हें दिल्लें म्हण प्रॉमीस अभयहस्त कोट्टर आमी तेची प्रयोग आमी कोंकणींत करताची म्हळ्यार तें संस्कृताचें एक रूप आशिल्लें तें आमी तें करता दिव्य हस्त म्हणटा आमी दिव्य हस्त हस्तक्षेप करचें म्हणटाचे हें पुरा कन्नडांतलें शुद्ध शब्द आनी ಕೈಮಾಡು म्हळ्यार तागेले वयर अटॅक केल्लें ಕೈಮಾಡು असल पुरा मस्त तशीची इंग्लिशांत ताजेचे जाल्ले विंगड विशय आनी मस्त फ्रेसस इंग्लिशांतूय बारी नमनवार फ्रेसस आमकां मेळटा आमी आतां येद्दोळताय तुमकां पळयलें पळया एक शब्द घेवन आज आमी उलयल्यात आतां एक मुक्काल घंटे जाल्ले एक शब्द आनीकय हें आमी घंटो गटलो उलयत एक शब्दा ते भाशेची चंदाय हीच एक शब्द वाडून 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 वता सुरवेक ते शब्दाक आमी कूस बसकाराय ताका अंटिसूचे ताका लागयना मागीर ताजे लाग्यान एक शब्द हाड पळयले तेदाना आमकां अनेक सकी सृश्टी जाले अनेक अर्थ आतां आमी आनीकय मुखार वताची तें एक वाक्याची बरयल्यार कशें चलता म्हूण पळया ताका आमी नेक्स्ट स्लायड 18 स्लायड नंबर 18 आतां पळया आतां तुमकां दिसची थंय ताका म्हणयो म्हणटा म्हणयो ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೇ जाल्यार ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ म्हणटाय इंग्लिशान ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ सांगण्यो म्हणटा आमी सांगचे अशीच म्हळ्यार इंग्लिशांत हाका नुडिमुत्तुಗಳು म्हणून म्हणटात नुडिमुत्तु पण एक 2-3 बरयला असल तुमकां मस्त गोत्त आसा पुरो आतां तुमी हें पळयता पळयता गोत्त आसल्यार एक
दाण दिया हांगा बरोवन पेटया हात शुद्ध असल्यार सकडी शुद्ध व्हरता पळया एक त्रिकाल सत्य विचार आमी म्हणू येता आनी हें एक व्हड सत्य व्हड एक कसलें मौल्य आमी हात म्हळ्यार शब्दा दाखोवन वाडोवन हाडला हात शुद्ध असल्यार सकडी शुद्ध व्हरता हस्तशुद्धी म्हणटा आमी कन्नडांत पुराय हस्तशुद्धी आसचें म्हळ्यार हात क्लीन म्हळ्यार वायट काम करनी वायट योचन करनी हाता दाखोवन तें सगळें आमगेल्या अंगांगाक वता मात तें वायट योचन येनी अशें जाल्यार आमगेलें काम पुराय बरे रितीन जाता एक वाक्याची एक जगताकच एक व्हड विशय मनुष्य जनांगाक एक विशय सांगचे हाका म्हणयो म्हणटा म्हणचें म्हणयो सांगचें सांगण्यो अशी हें आमगेलें असलो मस्त आमगेलें मालगड्याला आसा बहुशा कितले की असलो म्हणयो पुरो तांगेलो टूच गेला आमकां आनीक तें मेळ्ळी आमगेला दाखोवन म्हळ्यार तें तोंडान दाखोवन तोंडाक बरोवन दवरलें ना बरयल्यार मेळटा आतां हांव एक विशय सांगूंक येता कोंकणी हें एक कार्यक्रमाक स्पॉन्सर करचे कोंकणी साहित्य अकादेमी थंयचे साहित्य विशयार ते एक लायक लायब्ररी आसा तुमी पुरसत आसतना ताजे हांगा आशिल्ल्यांनी लोकल कोणें आसल्यार उपयोग घेवं येता थंय एक मुखावरा म्हणून एक बूक कितले 3000 असले म्हणयो ते एक लेखकान ते ಒಟ್ಟು करून प्रकट केला असल पुरो साहित्य आमगेला मौल्यत साहित्य आसा आनी हात चिक्कोल जाल्ल्यारीची तोंड रुची जातलें हें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट नातल्यार कश्ट पावनी जाल्यार आमकां सूख मेळना म्हणल्यार विशय हात चिक्कोल करून घेतल्यार म्हळ्यार हातांनी ಸ್ವಲ್ಪ काम केल्यार माती की अन्य की तें की पुरो काम केल्यार आमी आमकां तांतुल्यान आमकां फळ मेळटा आनी आमकां खावचें मेळटा आमगेल्या तोंडा रुची उरोवचें जाता म्हूण अशें कೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು म्हणून आमगेल्या कन्नडांत असल आनी उपकार केल्ल्याक केदनाय हात दिवं नाका हात दिवं नाका म्हळ्यार तुमी तावड दाखोवन सांगता आसची तें मोस करूं नाका म्हूण उपकार केलेल्याक आमी मोस करूं नज अशी एक म्हणयो असलें तुमकां गोत्त आसल्यार तुमी गोत्तसून करची चुवक्की म्हणून आनी पवित्र आनी घाला आनी काळ केल्यार ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು वय सांगला अशीच तुमी आमगेल्या मध्यंतू आमगेल्या मालगड जेवो सगळ्यांक असल सुमार विचारू सुमार असले नुडीकट्टू हाका मुखावरा म्हणून म्हणटा मुखा म्हळ्यार तोंडांतल्यान आयिल्ली मिती तें मुखावरा अशी पुराय आमगेल्या हातू आमगेल्या भाशे भितर असले एक प्रयोगूय आसा आनी आतां आमी मुखार पळया उलयता उलयता आमी सुमार ग्रामर विशय कवर जाल्ले आमगेले आतां पळया हें हांव आतां तुमकां स्लायडां दाखयले विशय बहुशा आमी आमगेल्या आयचे कार्यक्रम सोरोवच्याक एक लागीं लागीं आयिल्ल्याची तुमी पुरो भारी एक लायक रे प्रतिक्रिया दिवन हें एक आमकां लायव्ह जाल्ला इंटरॅक्टीव सेशन्स जाल्ला आतां अखेरचे विशय आनी एक ग्रामर पॉयंट आमी सरयल्यार एक
व्हड चॅप्टराची आमगेले आजी ग्रामर अंतू कोंकणी ग्रामर अंतू आमी शिकिलवरी जाता पळय आतां तुम कन्नड बॅकग्रावंडार तुमकां ಗೊತ್ತು ನಾಮಪದವೆಂದರೇನು ಸುರುವೇಕ ಆಮ್ಕ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಶಿಕೈತಾಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ते टायप्स ऑफ नाउन ते पळय प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव्ह नाउन आनी एब्स्ट्रॅक्ट नाउन हे आमी चड क्लासिफिकेशन करचें कन्नडांत अंकित नाम रूढ नेज अन्वर्थ नाम म्हणटाची समूहवाचक नाम भावनाम आतां तेच विशय आमगेले कोंकणीक येतना नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट लास्ट स्लायड पळया आतां कोंकणीक येतना तेच विशय आमी मूर्त नाम म्हळ्यार कॉन्क्रीट नाउन्स अंतू तीन विशय येता व्यक्ती नाम आतां नामपदाक कोंकणींतू बरी नाम म्हणटाची नाम पद म्हणचे क्रम ना आतां इंग्लिशांत नाउन म्हणटा पळय तशीच आमी नाम तितलेच नाम न्हय नांव तितलेच म्हण हे नाम व्यक्ती नाम म्हळ्यार व्यक्तीक दवरले नांव सकडी जाता व्यक्तीक जावो एक आतां हें गंगा न्हय तें एक व्यक्ती आमी दवरले नांव जाता हाका पुरो आमी व्यक्ती नांव म्हणटाची आनी जात नांव म्हळ्यार तें आतां पर्वत न्हय हें पुरो जात नांव म्हूण येता आनी रास नांव म्हळ्यार कलेक्टीव नांव म्हळ्यार आतां सैन्य प्रजा हें पुरो त्या वेरायटींत येता आनी अनेक आमगेल्या मनांत मात्र आमी भावनेंत मात्र सांगचे तशें संतोष सुख दुख्ख पुण्य पाप हें पुराय भावना आमी जाता आतां थोडे शब्द दिला पळय थंय तुमी तें पळोवन आतां देव खंयचे नाम जाता म्हूण एक घाल्या मॅसेज तुमकां गोत्त आशिल्लें एकाक वेंचून ते खंयची नामपद खंयचे प्रकाराचे नामपद म्हणून तुमी सांगता व्यक्ती नाम की जात नाम की रास नाम की भावनाम म्हणून देव दाखून सुरू करुया मंगळूर आनी सभा हिमालय विवेकानंद तिक्साण मोगु गाय बिल्लू श्यामला सुंदर न्हय घर हिंड सुणे माजर टामी राशी हें पुराय खंयचे एक नमनेचे नाम आसता तुमी हें पळया जाल्यार तितले प्रयत्न करा आनी आमी मुखारचे एक क्लासा भितर मुखारच्या सेशनांत मुखारच्या कार्यक्रमांत आनीकय अशीची उलयताची आमकां गोत नातिलें ग्रामर विचार आमी शिकयत स्लायड 1 एक लास्ट घालात सर आमी आज ಒಟ್ಟು जावन पळयलो विचार तुमकां स्लायडा दिसता पळया एक प्रकृती प्रत्यय पद हें एक पळयलें आमी अनेक मूळ रूप आनी सामान्य रूप कसं म्हणून ताजी व्यत्यास कळ्ळें आमकां विभक्ती रूप उतर विभक्ती रूपाचें उतर तें कळ्ळें आमकां पदबंद उतर कळ्ळें आनी म्हणयो तेजे सांगण्यो हें उतर आमकां कळ्ळें नाम आनी तांचे प्रकार इतले पुरो इतले विस्तार जाल्लें एक व्याकरण आनी भाशेचे रचना आमकां गोत्त आशिल्ले विशयाचे आमी वापास एक ताका एक चंद रूप दिवन आजी आमी चर्च केलेलो आसा अशीच मुखारची क्लासांत आनी काही गम्मतेरी आमगेले भास शिकताची आमगेले भाशेची रचना आमी घरा बसूनची शिकचे अवकाश यूथ ऑफ GSPच्यानी एक आमकां सगळ्यांक ಒದಗಿसून दिला हांकां धन्यवाद म्हणटाची म्हगेले आयचे कार्यक्रम
हांगाक राबयता.